नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्याचें मतदान आयज सकाळी 7 वरांचेर सुरू जालें. पुराय शांततायेन आनी शिस्तबद्ध पद्दतीन मतदान प्रक्रिया सुरू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दनपारां 2 वरां मेरेन सर्वसाधारणपणान 46.73% मतदान जाल्ल्याची खबर आसा. ह्या पांवड्याचेर 18 जिल्ल्यांतल्या 121 सुवातां खातीर मतदान जाता. एकूण 3,75,00,000 मतदार 1,314 उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य थारायतले. मतदान शांततायेन पुराय जावचे हे खातीर खस सुरक्षा वेवस्था तैनात केल्या. गोंयच्या 600 पुलिसांचो खासा पंगड बिहार वेंचणुकेच्या सुरक्षा कार्यावळींत वांटेकार जाला. बायलां आनी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी संचलीत केल्ली खासा मतदान केंद्रां मॉडेल मतदान केंद्र म्हणून मतदारांचें आकर्शण जाला. मतदारां मदीं उमळशिकेचें वातावरण आसा. बऱ्याच मतदान केंद्रांचेर मतदारांनी व्हडा प्रमाणात रांगो लायल्यात. मुखेलमंत्री नितीश कुमार, उपमुखेलमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान हांणी आपल्या मतदानाचो हक्क बजायलो. बिहार मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी आयज विधानसभा मतदाना वेळार कांय मतदान केंद्रांचेर वीज प्रवाह जाणीवपूर्वक खंडीत केल्ल्याचो राष्ट्रीय जनता दल पक्षान केल्लो आरोप भायर मारलो. हो आरोप निराधार आनी भ्रामक आसा अशें मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी म्हळां. समाज माध्यमाचेर राष्ट्रीय जनता दलान एक पोस्ट अपलोड करून हो आरोप केल्लो. ताचेर वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या पयल्या पांवड्याचें मतदान पुरायपणान पारदर्शी आनी निश्पक्षपणान सुरू आसा अशें स्पश्ट केलें. बिहारांतल्या 121 सुवातां खातीर दनपारां 2 वरां मेरेन 46.73% मतदान जाल्ल्याची म्हायती वेंचणूक आयोगान दिल्या. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेल्या प्रचाराक नेट येवंक लागला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आनी महाआघाडीचे स्टार प्रचारक मतदारांक आकर्षित करपा खातीर वेंचणूक आखाड्यांत देंवल्यात. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, मायावती ह्या फुडाऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रचार सभांनी वांटो घेवन आपल्या उमेदवारांचो प्रचार केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फारबिसगंज आनी भागलपूर मतदारसंघातल्या उमेदवारांनी आयोजित केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेक संबोधित केले. राम का मंदिर बना है ना, वहीं पर निषाद राज जी का भी मंदिर बना है. वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है. वहीं पर माता शबरी जी का भी मंदिर बना है. ये जरा कांग्रेस आरजेडी वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हें राम से गुस्सा है, अरे राम जी के पास मत जाना. अरे वहां निषाद राज है, जरा वहां तो मत्था टेक के आ जाओ. वहां वाल्मीकि जी है, अरे वहां तो मत्था टेक के आ जाओ. वहां माता शबरी है, अरे वहां तो चरण छू के आ जाओ. इनको निषाद राज से, महर्षि वाल्मीकि जी से, माता शबरी से भी ऐतराज है. इससे पता चलता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं. गोंय सरकाराच्या घर खात्यान फुडल्या 3 म्हयन्यां खातीर राज्यांतल्या 2 जिल्ल्यांत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागू केला. हे विशींचे सरकारी आदेश घर खात्याचे अवर सचिव मंथन मनोज नायक हांणी जारी केल्या. फाटल्या कांय दिसांत राज्यभरांत घडिल्ल्या कांय घडणुकांची दखल घेवन सरकारान NSA कायदो लागू करपाचो निर्णय घेतला. ह्या कायद्याची अंमलबजावणी पळोवपा खातीर उच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश UV बाकरे हांच्या फुडारपणाखाला 3 वांगड्यांची समिती लेगीत सरकारान गठीत केल्या.
वंदे मातरम या राष्ट्रीय गिताक फाल्यां 150 वर्सां पुराय जाता। ताचो उगडासपण भारतीय जनता पक्षाचे वतीन फाल्यां वरांचेर भाजपाच्या पणजेंतल्या प्रदेश कार्यालया सकल वंदे मातरम गिताचें गायन जातलें। पक्षाचे वतीन उत्तर आनी दक्षिण गोंय भाजपा कार्यालयान लेगीत खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां, अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली। पणजेंत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। 150 ठिकाणांचेर कार्यक्रम जातले। सरकाराचे वटेनच्यान जे कार्यक्रम आसात ते सरकाराचे डॉक्टर प्रमोद सावंत याच्या फुडारपणाखाल वेगवेगळे जाग्यांनी जावपाचे आसात तेही जातले। सरकारी स्कुलांनी कॉलेजांनी त्याचबरोबर ताची सेमिनारां ताचे भितर रील्स करपाचे किंवा तांचे पेंटिंग एसे कॉम्पिटिशन त्या गिताचो इतिहास त्या गिताच्या संदर्भांतल्यान कितें आसा ती माहिती लोकां कडेन हाडपा खातीर एक प्रयत्न आसा हो भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे केलो वतलो। नॉर्थाक फाल्यां त्याच वेळाचेर 11 वरांचेरच म्हापसा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयाच्या सकयल म्हणजे कार्यालयात भितर न्ही बाकीचो पार्टिसिपंट आसचो लोकांचे पार्टिसिपेशन आसचें म्हणून आनी दक्षिणेक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालय मडगांव थंय ह्या कार्यक्रमाक हे जातले। ह्या गिताच्या संदर्भातले आपले दक्षिण गोंयांत जे आसा ते वंदे मातरमाच्या संदर्भात ताचो इतिहास हाचे कथन नरेंद्र सावयकर हे करतले। गोंय सरकाराचे कला आणि संस्कृती खाते, पर्यटन उदरगत महामंडळ, दीपावली उत्सव समिती, विठ्ठलापूर साखळी आणि विठ्ठल रखुमाई देवस्थान समिती हांच्या जोड पालवान त्रिपुरारी पुनव उत्सव आणि नौकानयन सुवाळो काल साखळे विठ्ठलपुरांत जालो। वाळवंटी न्हंयेन त्या निमतान बायलांनी दीपदान केले। सांजे 7 वरांचेर श्रीकृष्ण मिरवणूक दिंडी पंगडा सयत ह्या उत्सवाक सुरवात जाली। विठ्ठलापूर ग्राम परिक्रमा करून दिंडी वाळवंटी न्हंयचे देगेर पावली। न्हंयच्या पात्रांत मध्य भागांत श्रीकृष्णाची मूर्ती स्थापन केले उपरांत बायलांनी पारंपारीक पद्दतीन व्हडा संख्येन आणि भक्तिभावान दीपदान केले। ह्या उत्सवाक व्हडा संख्येन भावीक आणि रसीक वांटेकार जाल्ले। पळोवया ताची झलक। नौकानयन स्पर्धा हो साखळेंतलो तसो खासा उत्सव एका राज्य उत्सवाचो दर्जो प्राप्त जाला। आमी जशे हांगासर नौकानयन स्पर्धा पळोवपाक येता तशेंच हांगासले सर्वे वयर सोडप हो एक अभिनव प्रकार तसोच आमच्या भुरग्यांक हांगासले लोकल करता तांचेय मनपूर्वक हांव खूब खूब अभिनंदन करता। खूब व्हडा संख्येन दर वर्सा आमी पळयता की गर्दी ही वाडतूच आसता आनी बोटीची संख्याय वाडत आसता आनी बोटीतले कलाकार भुरगे हांचे बी नवीन नवीन बोटी पर्यावरण पूरक बोटी ह्यो आमकां दाखयता। एखादो शीप बिल्डिंग इंजिनियर किंवा शीप डिझायनिंग इंजिनियर हाजे सुद्धा कला खंय फाटीपेक्षा बरें डिझायन करून तेजी शीप बिल्डिंग करता ताच्या खातीर खरोखरूच मनापासून हांव ताका एप्रिशिएट करता। ह्या परिसरात रावल्या कारणान पर्या आसतले, कारापूर सरवण आसतले, साखळे आसतले, ह्या परिसरांतले धाकले भुरगे हे शीप बिल्डिंगान खूब बऱ्या पद्धतीन फुडें वचूंक शकता कारण हांगासर रावन तेंच्यांनी खूब बरे शिप्स बोटी ज्यो आसा पळय विविध तेंच्यांनी बोटी तयार केल्या। विठ्ठलापूर साखळेन आयोजीत केल्ल्या वर्सुकी त्रिपुरारी पुनव उत्सवाक मोयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हजेरी लायिल्ली। तांणी ह्या वेळार आपल्यो भावना व्यक्त केल्यो। आमच्या गोंय राज्यांतल्या जनतेचे हित पळोवन आमचो हॅपीनेस इंडेक्स जो आनंद निर्देशांक आसा हो वाडोवपाचे हर टायम प्रयत्न करता। हितून मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम आसूं ते राज्यस्तरीय शिगमोत्सव आसूं किंवा इतर कार्यक्रम आसूं आमच्या साखळे ह्या गांवांत विठ्ठलापूर ह्या गांवांत जो गोंय सरकार राज्यस्तरीय स्पर्धा हांगासर आयोजीत करता त्या बद्दल हांव गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मनकाळजांसून आभार व्यक्त करता। तशेंच हो कार्यक्रम जो होस्ट करता ते आमचे गोंय सरकाराचे पर्यटन खाते, गोंय सरकाराचे कला आनी सांस्कृतीक खाते, गोंय सरकाराचे माहिती आनी तंत्रज्ञान खाते, तशेंच GTDC आमचे देव विठ्ठल पंचायत देवस्थान आनी दीपावली उत्सव समिती ह्या सगळ्या
आस्थापनाचे आनी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांचे हांव बऱ्या काळजांतसून आभार व्यक्त करता. कोलकात्यातलो ग्रँडमास्टर दीप्तयन घोष आणि फिडे विश्व करंडक बुद्धिबळ सर्तीच्या दुसरे फेरयेन बुधवारा सनसनाटी झेत मेळयले. आदलो संवसारीक उपविजेतो फिडेचे प्रतिनिधित्व करपी रशियन ग्रँडमास्टर इयान नॅपोन्निची हाचेर दुसऱ्या डावान मात करून भारतीय पटून दिमाखान दुसरी फेरी गाठली. सध्या ही सर्त उत्तर गोंयांतल्या हडफडे हांगा सुरू आसा. जगजेतो डी गुकेश भारतीय बुद्धिबळपटू अर्जुन एरिगेसी हांणी लेगीत विश्व करंडकाच्या तिसऱ्या फेरयेन प्रवेश केला. गुकेश हांणी दुसऱ्या फेरयेंतल्या पयल्या डावांतल्या बरोबरी उपरांत बुधवारा दुसऱ्या डावान कझाकिस्तानाच्या सर्तकाक हारायले, जाल्यार अर्जुन हाणें बल्गेरियन ग्रँडमास्टराचेर मात केली. बायलांच्या क्रिकेट खेळांतलो संवसारीक करंडक जिखपी भारतीय क्रिकेट पंगडान आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची राष्ट्रपती भवनांत भेट घेतली. ताचे पयलीं ह्या पंगडान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निवासस्थानार वचून तांची भेट घेतली. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी संघाच्या उल्लेखनीय कामगिरी खातीर बायल खेळगडूंक परबीं भेटयली. हो विजय फकत एक खेळगड्याचो ना तर सांघीक कामगिरीचो परिणाम आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगून ह्या जैतान फुडले पिळगेक प्रेरणा मेळटली असो हावेस उक्तायलो. प्रधानमंत्र्यांनी खेळाडूंक फिट इंडिया मुवमेंट हे कार्यावळींत वांटो घेवचो अशें आवाहन केलें. इतल्यानय खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.